नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. वेचणूक घात भाजून घेतलो हात, झाडू धरूंक तयार, युतीचे शिनाल वाऱ्यार. पाळामुळा कोकणात मायभास मागता जनाधार, परक्याक पुळको दिल्लीवाल्यांनी पत्करलो भार. बिल वापसीचेर घर वापसी, सरकार शेतकार तेमार, चर्चेचें गुऱ्हाळ चालूच, निर्णय सोडलो कोर्टात. नावांत मंगल, अमंगली कारभार, एकलो चोरून पुरता, भलतो चडलो फासार. सैमाचें सणकलें, मनशाचो अत्याचार, कुडकुड्याच्या शियाळ्यांक गडगड जगलां उटंगार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. मेळावले IIT जातलीच, सरकार ठाम. सरकाराच्या निर्णयाक बीजेपीचो तेको. प्रदेश अध्यक्ष तानावडे म्हणटा लोकांनी पुलिसांचेर केला तो खंय खुनी हल्लो. आपाकडेन युतीक तयार, गोवा फॉरवर्ड मोगोक पातयेवपाचें ना. ZP वेचणूक, अदानीच्या फंडिंगार रवी काँग्रेस आमदार उरूं ना. G10 परत एंट्री ना. गिरीश इट ऑन. आपाचो विधानसभेक एकला चलो, काँग्रेसी बरोबर वचूंक स्पश्ट न्हयकार. काँग्रेस मोगो गोवा फॉरवर्डान खंय गोंयकारांक फटयले, कोणाचेच बरोबर वचचे ना. आपाची जाप. मडगांवचो आमदार विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचो मडगांव पालिका वेचणुकेक गोवा फॉरवर्डा कडेन युतीक न्हयकार ना. दिगंबर म्हणटा शक्यताय न्हयकारू नज. नावेले कोमुंदादीचे जमनीर दामोदर मंगलजी कंपनीची कर्म. बेकायदेशीर मीन पुल्ले, कोमुंदादी कडेन वाजले. कॉन्ट्रात रद्द, बिडकी कवळूक नोटीस. प्रकरण SIT मेरेन. कोविड लसीकरणाचो फायनल ड्राय रन गोंयासयत देशभर यशस्वी. पयल्या टप्प्यांत जातले हेल्थ केअर वर्करांचे लसीकरण. केंद्रीय पंगडान पळयली गोंयच्या हॉस्पिटलांची तयारी. आता दिल्लीत जाता कोंकणी अकादमी. अकादमीची स्थापणूक करपाचो दिल्ली सरकाराच्या मंत्रिमंडळाचो निर्णय. मुख्यमंत्री केजरीवालाचे ट्वीट करून कोंकणी मोगी लोकांक परबी. आणि सरकार शेतकारांमदी शेतकी कायद्याचेर वाटाघाटींची 8वी फेरी बारगळी. कायदे फाटी घेवपाचेर शेतकार युनियन ठाम. सरकार म्हणटा ना घेना, कोर्टांत वचात, कोर्टाक थाराव दी. मेळावले IIT जातलीच, सरकार ठाम. सरकार पक्ष BJPचोय तेको. आंदोलकांनी पुलिसांक मारपाचो यत्न केलो, हो खुनाचोच यत्न. लोकांनी थारावन सगळें केलां म्हूण प्रदेश अध्यक्ष तानावडेची मिडियाक जाप. मेळावलेकार पुलिसां मदले धुमशेणां उपरांत आंदोलकांक तेको दिवपी एक्टिविस्ट, राजकीय फुडाऱ्यांक उखलपाचें पुलिसांचें सत्र आजूय चालूच. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे म्हणटा पक्ष सरकाराचे निर्णया फाटल्यान मेळावलेकारांनी पुलिसांक मारपाचो यत्न केल्लो. सरकारी कर्मचारी रस्त्यार पडूंक ना. भारतीय जनता पार्टीने सबंद गोंयकारांकूच एखादो विशय IIT ही गोंया भितर येवप हे सदतीच व्हडलेपण गोंयकारांक आसा. आनी ताका लागून जो निर्णय सरकार जो घेतलो त्या निर्णया फाटल्यान पार्टी पूर्णपणे सरकाराक पाठिंबो दिता. जो निर्णय घेता त्या निर्णयाक कशें आसा की पयली गोश्ट म्हणजे ती जी जागा आसा ती पूर्णपणे सरकारची जागा आसा. ज्या तरेन थंय एजिटेशन केलें, ज्या तरेन पुलीसच्या गाडयांक उजो लावपाचो केला, खंयचे सरकार केलो. पुलीस म्हणजे कितें तर रस्त्यार पडल्यात ते. सरकारी नोकरांचेर जर एखादो जर दडपशाही करताना तांकां मारपाक येता जाल्यार ते वगीर रावतले काय कितें. इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर. मेळावलेचे प्रकरण दिसान दीस तापत आसा. सरकार आपले निर्णयाचेर ठाम आसा, थंयचो लोकूय फाटी सरना. त्या लोकांचा डिमांड आसा तुम्ही येवन मेळपाचे म्हणून. लोकांक हांवें मेळपाक आपयल्या थंयसरूच तुका एक परत सांगता. अजूनय हांव परतूय सांगता म्हणजे म्हाका लोकांक त्रास जाल्ले नाका, तेंच्यांनी म्हाका मेळपाक येवचें. कायदो सुवेवस्था जाग्यार घालूंक म्हूण, आंदोलकांचेर नजर दवरूंक म्हूण मेळावले वाळपतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत पुलीस फोर्स आसा. मेळावलेकारूय वेगवेगळे गट करून आसात. दुसरे वटेन मेळावलेकारांच्या आंदोलनात वांटेकार जाल्ले एक्टिविस्ट राजकारण्यांक उखलपाचे आनी सोडपाचे सत्र चालूच. कांय जाणांक अटक करपाची शक्यता. मजगती पणजे सेशन्स कोर्टान एक्टिविस्ट विश्वेश प्रभूचे जामीन अर्जाचो
आनी डायना तावारेसाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचो निर्णय सोमार मेरेन राखून दवरला. वाळपय पुलिसांनी श्री गोमंतक परशुराम सेनेच्या शैलेश वेलिंगकाराक वाळपय कोर्टात उबो केलो. आपणाक पुलिसांनी बडयलो म्हूण ताणें कोर्टाक सांगलें. ताका मेडिकल चॅकअपाक धाडला. आम आदमी पार्टीचे बायलां मोर्चान मेळावले पुलिसेचे कृतीचो निशेध केलो. Attack us women at a protest site. What action is to be taken? How safe are we? Who do we go to when we are in distress? It is a very sad situation to see the present women of Melauli being attacked, being hit and being stamped on. सध्या तापिल्ले वातावरण पळोवन डिमार्केशन करपी टीम शुक्रारा शेळावले वचूंक ना. बीजेपीक हरोवपाचेर आप प्रामाणीक असल्यार काँग्रेस युतीक तयार. गोवा फॉरवर्ड मोगोक पातयेवपाचें ना. एनसीपी नाशिल्ल्यांत जमा. झेडपी इलेक्शन जालां अदानीच्या फंडिंगाचेर. फोंडें रवी काँग्रेस आमदार धरिना तो बीजेपीचो. लोकसभेक उत्तरेंत कोणूच ज्येश्ठ उमेदवार राजी नाशिल्ल्यान आपल्याक रावचो पडलो. गेल्ल्या 10 जाणांक परत काँग्रेसींत एंट्री ना. प्रदेश अध्यक्ष गिरीश हेड ऑन. तुका कितें दिसता की काँग्रेस कोणा बरोबर अलायन्स करपाक शकता? जो पक्ष बीजेपी बरोबर केन्नाच कॉम्प्रोमायज केलो ना. सेम जर न्याय जर लायलो जाल्यार एमजीपी इज आउट, गोवा फॉरवर्ड इज आउट, एनसीपी आयज एनसीपी गोंयांत आसा खंय, आनी जे आसा ती बीन तो म्हणटा मुख्यमंत्री बरो. आम आदमी पार्टी पार्टीन जर तेंचे जर इंटेन्शन क्लियर आसा बीजेपी व्हरपाचें आनी ते जर मुखार सरतात जाल्यार काँग्रेस शूड बी ओपन फॉर दॅट. पक्ष आमी निर्णय घेतलो की फोंड्या हांगा वॅक्यूम आसा. फोंड्या हांगा आमचो लिडर ना. आज एक प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून तुम्ही रवी नायकाक आपलो आमदार माननात. 100% हांवें तेच क्लॅरिफाय त्याच दिसाच केलां. ज्या दिसा तेजे भुरगे गेले त्याच दिसाक हें क्लॅरिफाय केलां की आमकां फोंडा वॅक्यूम आसा आनी फोंडा आमकां न्यू लिडरशीप आतां उबी करपाक. हो बाय इलेक्शन आनी तुमचें उत्तर गोंयचें इलेक्शन, पयलीं तुमची इलेक्शनाची येवया. खूब जाण टिका करतात की तुमी चूक केली की तुमी उत्तर गोंया येवन लोकसभेची वेंचणूक लडयली. आज इन हायंडसायट तुमकां दिसता की ती चूक आशिल्ली? पर्याय नासून म्हाका तें इलेक्शन लडपा पडलें आनी हांव फोर्सफुली म्हणजे विथ फूल एनर्जी आनी फूल पूर्ण ताकदीन तें निवडणूक लडयली. पूण तितूंतल्यान लुकसाण जालें ना आमकां. पणजे बाबूश मोन्सेराताक तिकीट दिली ही चूक आशिल्ली काय सारकी आशिल्ली? चूक आशिल्ली. एक जे हे झडपी इलेक्शन जे 23 मार्चाक जावपाचें आशिल्लें जें पोस्टपोन जाल्लें तें पोस्टपोन जातकर जो एक वेगळो मुवमेंट जालो जिंदालाच्या अगेन्स्ट, आमच्या अडानीच्या अगेन्स्ट कोलाचो, त्या हाजेर हें इलेक्शन बीजेपी लडयनाशिल्लें. हें इलेक्शन तेजे नंतर अडानी आनी तेंचो वॉर रूम हें इलेक्शन लडयताले. आमदारां परत घेवची ना. 10 आमदारांक परत घेवचे ना हो निर्णय गोंयांक जाल्लो आसा. हो निर्णय दिल्ली जाल्लो आसा. पूण हो आमी सक्सेसफुली कम्युनिकेट लोकांक करपाक शकले ना. लोकांचो विश्वास ना आमचेर. आपाचो विधानसभेक एकला चलो. काँग्रेसी बरोबर वचूंक स्पश्ट न्हयकार. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश प्रुडंटाच्या हेडॉनात उलयला तें पळयल्यार खंय आप एकूच पार्टी क्लीन उरल्या. कितेंय जालें तरी आपाक कोणाचेच बरोबर युती करपाची ना. काँग्रेस मोगो आनी गोवा फॉरवर्डान गोंयकारांक फटयले. आतां सगळे गोंयकार खंय आपा बरोबर. एक इंटरव्यूआन बाब गिरीश चोडणकारान दिल्ली तातूंत ताणें मुद्दम नमूद केल्लें की काँग्रेस पक्ष जो आसा वील अलाय विथ एनी पार्टी जे बीजेपी कडेन फायट करूं शकता. ताणें मुद्दम उल्लेख केलो की गोवा फॉरवर्ड पक्ष, मोगो पक्ष हाज्या बरोबर ते अलायन्स करचे ना. आनी मुद्दम जेन्ना ताका विचारलें गेलें ताणें नमूद केलें की काँग्रेस पार्टी इज विलिंग टू हॅव एन अलायन्स विथ आम आदमी पार्टी. हांव बाब गिरीश चोडणकाराक थँक्यू म्हणटा की ताणें रेकॉग्नायज केलें की एकूच पक्ष जो आसा आम आदमी पार्टी वो बीजेपीक भाजपाक टक्कर आनी फायट दिवंक शकता. बाब गिरीशान सगळे डावट आज सेटल केले की आम आदमी पार्टी जो आसा ती बी टीम बीजेपीचो ना. आमी जो लढो दिता तो काँग्रेस बीजेपी पार्टीक दिता.
की गोंयचो आवाज जो भाजपा विरुद्ध उठोवंक शकता तो एकूच पक्ष आसा तो म्हणल्यार आम आदमी पार्टी. आप इनफॅक्ट इज द ए टीम विच कॅन टेक द फायट अगेन्स्ट बीजेपी. की आम आदमी पार्टी खंयच्याच पार्टी बरोबर अलायन्स करचे ना. आमी अलायन्स जे करप्शन करता ताजे बरोबर कदापि करूं शकना, कशेंच करूं शकचे ना. गोवा फॉरवर्ड पार्टी मोगा पक्ष हाणें प्रत्येक वेळी फाटी सुद्धा घात मारून लोकांचो बीजेपी बरोबर अलायन्स केले. आम आदमी पार्टी एकावट्यान आसतले, गोंयचे लोक ताजे बरोबर आसतले आनी दुसऱ्या बाजूक आसतलो तो गोंय करप्शन जे केलां बीजेपी आनी काँग्रेस हेंच्या सरकारान जे केलां दोगांयनी मेळून ताजे विरुद्ध. नावेले कोमुंदादीच्या सुवातेर दामोदर मंगलजी मायन्स कंपनीची कर्मां उक्ताडार. कंपनीन थंय बेकायदेशीर मीन पुरलां. वता वता थंय बेकायदेशीर बांदकामां केल्यांत म्हूण धाकूल मायनी नागरीक समितीची कागाळ पावतनाच कोमुंदादीचें कंपनी कडेन वाजलें. म्हयन्याभरांत कंपनीक थंयची बिडकी कळोवंक नोटीस. प्रकरण मायन्स SIT कडेनय पावलां. दामोदर मंगलजी कंपनीची नावेले कोमुनिदादीचे जमनीवेली बेकायदेशीर कर्मां उक्ताडार. कंपनीन नावेले न्हंय कुशीकचे प्लॉटार कितलीशींच बेकायदेशीर बांदकामां केल्यात. थंय 75,000 ते 1 लाख टन बेकायदेशीर मीन लिपोवन दवरला म्हूण ऑक्टोबरांत धाकूल मायनी नागरीक कृती समितीन मायन्स सचिवा कडेन कागाळ केल्ली. प्लॉट इन्चार्जाक हे विशीं पुराय म्हायती आसा अशेंय कागाळीत बरयल्ले. हे मीन सरकारी मालकीचे. योग्य कारवाय करची अशें नागरीक कृती समितीचो अध्यक्ष श्यामसुंदर नायक म्हणटा. धाकूल मायनी नागरीक कृती समितीन उपरांत नावेले कोमुनिदादी कडेन कागाळ केली. नावेले कोमुनिदादीचे जागेत खंय सगळें चल्लां. DMCन नावेलचे कांय लोकांक पोटापाण्याक लायल्यात म्हूण तांकां तुमी कोमुनिदादीची जागा वापरूंक दिल्या. मात DMCन आतां नावेले आनी मायनीच्या सगळ्या लोकांक कामावेल्यान काडल्यात हेवूय लक्षांत घेयात. हे वाठारांतली शेत जमीन तळे दूशीत जाला. तशेंच फाटलीं 7 वर्सां कंपनीन लुकसाण भरपाय दिवंक ना म्हूण समितीचो दावो. कोमुनिदादीचे सुवातेर DMCन नाका नाका ती बेकायदेशीर कामां केल्यात. थंय मीन पुरून दवरला म्हूण कागाळीत नमूद. नावेले कोमुनिदादीन कागाळीची दखल घेतली. दामोदर मंगलजी बरोबरचो कॉन्त्रात रद्द केलो. लोकांचे कागाळी उपरांत इन्स्पेक्शन करून कोमुनिदादीन बसका घेवन हो निर्णय घेतला म्हूण कोमुनिदादीन दामोदर मंगलजी कंपनीक 26 डिसेंबराक सांगलें. म्हयन्या भितर तुमचें सामान घेवन बिडकी कवळात. थंय आनीक कांयच करूंक मेळचें ना. म्हयनो सोंपतकीच थंय कितेंय एक्टिविटी दिसत जाल्यार अतिक्रमण केलां अशें धरतले म्हूण कंपनीक शिटकावणी. दामोदर मंगलजी अँड कंपनी लिमिटेड आनी दामोदर मंगलजी मायनिंग कंपनी ह्या 2 कंपन्यां बरोबरचो कॉन्त्रात रद्द केला म्हूण नावेले कोमुनिदादीन SIT मायन्साकूय कळीत केला. थंय बेकायदेशीर गजाली बांदकाम चल्लां जाल्यार तुमी इन्स्पेक्शन करूंक शकता अशें कोमुनिदादीन DYSPक बरयल्ल्या चिटयेंत नमूद केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गिरीशान गोवा फॉरवर्डा बरोबर विधानसभेक युतीक न्हयकार दिलो तरी दिगंबर कामत मडगांवां नगरपालिका वेंचणुकेक विजया बरोबर युती ना म्हणपाक तयार ना. ताणें पालिका वेंचणुकेची तयारी नेटान सुरू केल्या. आदल्या नगरसेवकां बरोबर फाटल्या टर्मांत मडगांव केल्ल्या कामाचो नियाळ ताणें मिडियाक दिलो. हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें 21 दीस पयलीं रिजर्वेशन डिक्लेअर करपाक जाय. Elections to panchayats, municipal councils have always been without symbol. But supposing tomorrow government decides to amend the act and go on party symbol, we will also have contest on party symbol. तातूंत व्हडलें कितें जाता? We are ready to face election. Even tomorrow assembly elections are held in the next month. My workers are ready to face that election. Party is ready to face that election. Last time तुम्ही विजयाकडे टायप केल्ले कितें करतले? Last time टायप केल्ले विजयाकडे. टायप अशें करून नाशिल्लें. आमचें एक अंडरस्टँडींग आशिल्लें की हांव मडगांव हांवें मॉडेल मार्गांवाच्या नांवाचेर केलें आनी फातोर्डा ताणें वी फॉर फातोर्डा अशें केलें. पळया अजून कांय विचार जावना. सध्या कांय विचार तुजो पार्टी प्रेसिडेंट म्हणटा काँग्रेस इज ओपन फॉर अलायन्स आफ्टर नॉट विथ अदर्स. नो इलेक्शन म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन इट विल गो फॉर विथ अदर्स देन आफ्टर. बट आय रिजेक्टेड. ही डिसिजन आहा we are supposed to take in consultation with our leadership in Delhi. So we will discuss. Municipality election. No, even municipal election we discuss with our people. We are not ruling out our alliance with Vijay. We are not ruling out anything what will happen. So I don't know. If he is interested, he is free. And if workers want him, people want him, he will take a call. I think there is no issue about this. On the contrary, I would welcome this.
आय फील इट इज अ स्टेप इन द रायट डायरेक्शन. कित्याक आमी हायकोर्टान गेल्ले आहा म्युन्सिपालिटीचे डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशनाचे. आमकां अशें दिसता की डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशनाचे कारस्थान करून बीजेपी चिटींग करून आपले कावन्सिलर निवडून हाडूंक सोदता. इतलें आसून आमी वी आर रेडी टू फेस इट. पूण अशें करतना सगळ्यो पार्टी एक सायडीन जोडून घालल्यो जाल्यार जे गठ्ठा वोट आसता ते मनशाक आनी जो पावरान आसता ताका चड करून बेनिफीट जाता. सो जे दिगंबर कामत म्हणटा की ताणें सगळ्यांनी एक जावपाक आपूण म्युन्सिपालिटी स्टार्ट करतो. आय वेलकम दीस. दिल्लीत कोंकणी अकादमीची स्थापणूक करपाचो दिल्ली सरकारान निर्णय घेतला. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाची कोंकणी मोगी लोकांक परबीं. कोंकणी भाशेचे उदरगती खातीर म्हूण दिल्ली सरकारान खंय हें पावल उखल्लां. दिल्लीच्या मंत्रिमंडळान हो निर्णय घेतला म्हूण दिल्लीचो मुख्यमंत्री आपाचो फुडारी अरविंद केजरीवालान ट्वीट केलें. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. कोविड लसीकरणाचो फायनल ड्राय रन शुक्रारा गोंया सयत देशभर यशस्वी. पयल्या टप्प्यांत खंय फक्त हेल्थ कॅर वर्करांचें लसीकरण जातलें. राज्य लसीकरण अधिकारी, कोविड नोडल अधिकारी आनी UNDPच्या प्रतिनिधीन मणिपाल हॉस्पिटलांत वचून लसीकरणाचे तयारीची पळोवणी केली. तयारी खंय मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण आसा. म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटलांतय ड्राय रन जालो. आजच्या आमी ड्राय रनाक वी विजिटेड दीस हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, जस्ट टू चेक their preparedness for the dry run and for the further vaccination, and we are happy with the arrangement that they have done. We moved around with Dr. Sarkar. He showed us all the arrangements. We checked the vaccination site, all the vaccination officers, त्यांचे anaphylaxis kit, what arrangement they have done, त्यांचं observation room, त्यांचं waiting room, त्यांचे vaccination room, everything we have seen, and everything is as per the guidelines. We bank on Manipal for private sector जे vaccination जावपाचें आसा. We expect a lot from them so that ते लोक सगळे हांगा येतले आनी वॅक्सिनेशन घेवंक शकतात. Whatever little suggestions we had, we have already given to them. They will give us a compliance report for that also. We showed them how the things will work out today. Plus आमी तांकां एडवर्स इव्हेंट जो जालो म्हणजे कोणाक असो सामको चड शॉकान गेलो आनी सामको पडलो आनी ताका कार्डियक अरेस्ट जालो जाल्यार सुद्दां कशें करतले आमी मॅनेज ताका ती सुद्दां आमी लायव्ह तांकां डेमो दाखयलो. 5 मनीस जाय. पयलीं व्हेरिफिकेशन करता तो, दुसरो तो वॅक्सिनेशन ऑफिसर 1 म्हणटा व्हेरिफिकेशन कर. म्हणजे तूं आयलो न्ही, तूं आयलो, तो मोबायल पळयलो, तुजे कडेन सगळें आसा काय ना तें पळयलें, तुजे तो फोटो आयडेंटिटी कार्ड आसा काय. फोटो आयडेंटिटी इज इम्पॉर्टंट, नॉट ओन्ली आधार, कसलेंय चलता, फोटो आयडेंटिटी जाय. आनी मागीर लास्ट 30 मिनटां तांकां ऑब्जर्वेशन जाय. थंय 2 जाण आसतले, 2 नर्सीस आनी वन डॉक्टर ऑल्सो इन अराउंड आसतलो. This first round of immunization is only for healthcare workers. Government all over India will give for healthcare workers only in the first round. Initially, we have selected the beneficiaries of our hospital and we have sent that list that has gone to A1 Central Health. Now, in that we have selected about 453 or something names. Then it depends. Somebody doesn't want to take, then he can always refuse. But these are the beneficiaries, that list we have sent. Now they are having dry run, means it is like a mock trial. फाटले 2 दीस पडले तसो आनीक 2 दीस जगला मारून पावस पडूं येता म्हणून गोंयची वेधशाळा सांगता. 11 जानेरा सावन पावसाळें निवळूं येता. सध्या कमीत कमी तापमान वाडिल्लें आसा. 2 दिसांनी तें देवंक शकता म्हणून अदमास. मजगती सांखड्डे आनी लागसारच्या वाठारांत ब्रेस्तारा रातीं भुकंपाचो हलको धक्को जाणवलो म्हणून थळाव्यांचो दावो. अधिकृत म्हायती वा नोंद कसलीच ना. Under the influence of this system, thunderstorm accumulated with the lightning and heavy rain at isolated places. Thunderstorms with a light to moderate rain are expected on 9th and light to moderate rain at isolated places are expected on 10th. From 11th onwards, dry weather likely to prevail over the region. The minimum temperatures of the region are appreciably above normal over North Goa and above normal over South Goa. It is likely to remain higher than its normal values during next
3 to 4 days, and after that, the minimum temperatures will fall. मजगती साकोड आणि लागसारच्या गावांनी ब्रेस्तारा राती भूकंपाचो हलको धक्को जाणवलो म्हूण थळाव्यांचो दावो. मात भूंयगर्भ गतिविधी खात्याचे वेबसायटीर त्या वेळार गोंयांत कसलीच सिस्मीक एक्टिव्हिटी नोंद जाल्ली दिसना. राती हांगासर भूकंपाचे सौम्य धक्के बसले आणि थोड्यांचे ही जमीन जी हादरली आसा, लोक भयभीत जाल्ले आसा हो भूकंपाचो धक्को अशें म्हणून. खंय बसलो होता? आमच्या साकोड्या गांवांत बसलो, म्हणजे पानशी ह्या वाठाराक बसलो, देवळमळ ह्या गांवांत बसलो, साकोड्या जे देवस्थान आसा महादेव देवस्थान थंय मातसो एक झटको बसलो, इवन डोंगरडा म्हाज्या वार्डान थंय सुद्दां मातसो झटको बसलो. तेन्ना राती अकस्मात 11:15 सुमार एक हे भूकंप जाल्यार आवाज येयलो. म्हणजे हाल्ले जमिनीच हाल्ले सारकी, म्हणजे कितें आमी न्हिदलेले ते आमी सामके अशें झोपाळो बी हालना तसो करून हाल्लो. 1-2 मिनटां भितर हे जालें. म्हणून आमी सगळे भायर उठून पळयत जाल्यार एकामेकाक पळोवन पळयत जाल्यार खंय कांयच आवाज येना. पूण कोण तरी सांगताले कितें एक खंयचो स्फोट जालो असो म्हणून कितें. पूण आयज पेपरारूय काय ना. म्हणजे एक भयानक अशी एक स्थिती जाली आनी साकोडेकार आमी सद्या भिवन सद्या आसा अशें म्हटलें जाता. कितें तें मातशें सरकारान तेजें संशोधन करूंक जाय आसलें कितें जालां तें खंय. रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग लोकविरोधी. आपल्याक हो प्रकल्प नाकाच म्हणून बीजेपीचे कुठ्ठाळचे आमदार अलिनाथ ठाम. वायल्ड लायफ बोर्डान प्रकल्पाक बावटो दाखयलो म्हूण अलिनाक तिडक. सरकारान खंय जमिनी वस्तुस्थिती पळोवन फेरविचार करचो. आदी रेल्वेक जमीन गेल्ल्या लोकांची परत डबल ट्रॅकाक जमीन वता. ते भायर प्रकल्प दायज वास्तूंक मारक. I will definitely oppose double tracking, no matter which authority passes, because none of the members of any of these authorities have had the presence of mind to come onto the tracks, to see the present position of the existing track. Most of the houses are going to be landlocked. How are people going to get in and out of their houses? Will the inmates of these houses be able to continue living in those houses? Let us not forget also that all along the southwestern railway alignment in the south of Goa, we have heritage houses. Are we going to destroy heritage? What is the benefit for the state? What is the benefit for the common man? And more importantly, what is the benefit for the same people who gave land for the first track and are now forced to give land for the second track? The government has done a lot for Goa. Goa has seen development which it never saw for years and years. But this project, as far as South Goa is concerned, is anti-people. I still have hopes that government will see the ground reality and do what is right. सरकार शेतकारांमदी शेतकी कायद्यांचेर वाटाघाटींक जाल्ली शुक्रारची चर्चेची 8वी फेरी बारगळी. शेतकार युनियन कायदे फाटी घेवपाचे एकाच मुद्द्याक धरून बसल्यात. कायदो फाटी घेतल्यारूच आंदोलन बंद करपाची तयारी. सरकार म्हणटा कायदे पुराय राष्ट्रा खातीर केल्यात, ते रद्द जावचे ना. जाय जाल्यार सुप्रीम कोर्टांत वचात. कोर्टाक कायदे वैध अवैध तें थाराव दी. फुडली बसका 15 जानेराक. सकाळीं पेडणे कासरवाणे एकलो कालव्यांत पडून सोंपलो. शामगांव रातयां स्कुटरीन येतालो. थंयच्या आरोग्य केंद्रा कडेन एक्सिडेंट. एक्टिवा घेवन तो कालव्यांत पडलो. सकाळीं कळ्ळें तेन्ना फायर ब्रिगेडीन ताची बॉडी आनी स्कुटर भायर काडली. तो कॅनलांत कसो पडलो तें कळिल्लें ना. सेल्फ एक्सिडेंट काय आनीक कितें ताची चवकशी चल्ल्या. उत्तर दक्षिण गोंयचे झेडपी अध्यक्ष उपाध्यक्ष चौगांय बीजेपीची. चौगांय बिनविरोध वेंचून आयली. उत्तरेंत कार्तिक कुडणेकार अध्यक्ष, दिशा दिलीप कांदोळकार उपाध्यक्ष. दक्षिणेंत सुवर्णा तेंडुलकार अध्यक्ष, कुशाली वेळीप उपाध्यक्ष. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन चौगांचोय सत्कार केलो. विरोध दोन्ही बाजू उत्तरेक आणि दक्षिणेक हे आमचे जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हे दोघूय जाण निवडून आयिल्ले आसात. Money was never forthcoming for the Zillas. As I said, money is going to be double of what it was. That itself will allow them to work in different spheres. Now, as far as devolving more powers, which they are asking again and again, we are examining this issue. म्हाका जिल्हा कडच्यान म्हणजे जिल्ल्यांतल्यान सामके लागींची म्हाका संबंध, कित्याक म्हजो राजकीय कार्यक्रम म्हणजे कॅरियर सुरवात जाल्लो तो जिल्ल्यांतल्यान.
सगळ्यांतल्यान पयलीं जेन्ना जिल्ला हे जाली त्यातल्यान हांव निवडून म्हाका दिल्लो तेन्ना आमी आमने सामने आसलेले हांव आनी खुशाली जो आतां आसा तो आमने सामने आमी आसलेले तेन्ना हांव निवडून येयल्लो आनी तेच्या नंतर 4 फावट तो येयला. हो म्हाजो विजय जाल्लो आहा तो हांव पक्षाक समर्पीत करता. दुसरी गजाल नॉर्थ गोवा जिल्ला पंचायत अध्यक्ष केल्लो आहा. जे काम म्हाजेर पार्टी सोपयतली जी भारतीय जनता पक्ष म्हाजेर सोपयतली ते हांव सगळ्या जे म्हाज्या वांगडा जे जिल्ला पंचायत मेंबर निवडून दिलेले भारतीय जनता पक्षाचे तांकां घेवन जे जाग्यार आहा जे जाग्यार कामां उरलेलीं आहा ती सरकारा पर्यंत आमी दाखोवन जो कोण आहा तो युटिलायज करून सरकाराक सांगून आमी कामां जी आहा ती डेव्हलप फुडें सरतली ती आमी आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा ही जी संकल्पना आसा की ज्या गोंयांत चालू जाल्ली आसा ताचे मार्फत आमी आमच्या समाजातल्या प्रत्येक घटका पर्यंत म्हणजे समाजातलो प्रत्येक मनीस आसतलो ताचे पर्यंत ह्यो सगळ्यो येवजणी आसा त्यो कश्यो पावतल्यो हाचो आमी विचार करून आमी सगळे झेडपी मेंबर ते तळागाळांत पावपाचो आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसतलो. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्कायचो ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.